मोगाच्या बाबडीनो आज शुभतमानान जेजू आमकां दोन विचारांचेर विचार करूंक सांगता, आमकां दोन संदेश दिता वा दोन म्हायती दिता। पयली म्हणजे जो संबंद बापाशी आनी जेजूच्या आशिल्लो ताचे विचार करूंक सांगता। तशेंच जेजूचें गिन्यान सुर्गीचे खबर आयकूंक आमी कितें करूंक जाय तेचेर नियाळ करुया। बापान जेजूक संवसारांत धाडलो खास वावर करूंक। जो संबंद आरोपा पासून आशिल्लो बापा आनी जेजू मदें तो जेजून आनी बापान सांबाळ्ळो। जायते पळयलां जायते फावटी माथ्यू, मार्क, लूक आनी जो सांगतात जेजू आपलो वावर सुरू करच्या आदी तशेंच वावर सोंपल्यावर एक खास एकसो जाग्यार वेतालो आनी मागणी करतालो। अशें करून जो संबंद आसलो जेजू बापाशी तो सांबाळटालो। सो जेजू सांगता हांव म्हजें वावर करिना, जो वावर हांव करता तो बापान हाका करूंक सांगला। म्हणटकूच जेजून वावर केलो फकत बापाचो। अशें करून जो संबंद आशिल्लो बापा आनी जेजू मदें जेजून सांबाळ्ळो। दुसरी वस्त आमची पळयता म्हणजे नम्रताय, ल्हानवीकपण, ह्युमिलिटी। जेजू हांकां सांगता की बापान ही खबर देव मोग ही खबर सगल्यांक दिवंक ना, सगल्यांक दिल्या पण थोडे लोक ते आयकूंक तयार नासले। कित्याक ते म्हणटाले आमी शाणे, आमी हुशार, आमी खूब नियाळ केला पोत पुस्तकाचेर। आनी कोण जाय ते धर्मशास्त्री, ताणें आपली मनां बंद केलेली। जेजू म्हणटा तुवें ही खबर, बरी खबर फकत धाकटुल्यांक दिल्या, जेच्या काळजांत नम्रताय आसा, ल्हानवीकपण आसा। धाकटुली भुरगीं हांच्या लोकांक, धाकटुल्या भुरग्यांची मनान काळजान आसात। जेजून म्हणटा ह्या धाकटुल्या लोकांक तुवें बापायची खबर, तुमची खबर ओळख दिल्या। आमच्या जेजू मदें खास संबंद आसा। जेजू दाखवेल आनी आमी ताचे सांदे। ही इज द वायन एंड यू आर द ब्रांचीस। तर हो संबंद गोट दवरून आमी कितें करूंक जाय, दर वेळ सकाळीं आनी सांजे वेळा खास वेळ काडून मागणी करूंक जाय। आनी हाका मागणी केल्यार आमी संवसार जिवीत सारूंक सोदतले, कित्याक आमी जेजू आमकां आमच्या बरोबर जिवीत सारता। तर सांजेच्या वेळा दीस सोंपतोच थोडो वेळ काडून ह्या दिसा नियाळ करूंक जाय। जर आमी बरें केलां तो दिनवासुया, वायट केलां जाल्यार दोच्या बोक्सांनी मागुया। दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा आमची मनां सदांच उक्तीं दवरुया। आमची काळजांत उक्ती, कित्याक उक्ती दवरल्यार आमचें मन उक्तें आसल्यार आमी नवी गिन्यान आमकां येवंक येता। खास आमी हे मिसा पेटे वांटो घेतना हे दोनी गूण आमकां देवान दिवंक मागुया। पयले सुवातेर थोडो वेळ काडून मागणी करप। दुसरे सुवातेर आमचें जिवीत, आमचें काळीज उगडून दवरून नम्रतायेन आमी जेवचें उतर आयकून ताचें नियाळ करूंक।